Kan Korea Arc A2. आमच्या बापा स्वर्गावेल्या तुझी भुरगीं एकठांय जाल्या एकाच मोनान एकाच कारचान तुझे मुखार आमी येता एकाच मोनान एकाच कारचान तुझे मुखार आमी येता तुका वंदन मान करूं तुझ्या काळजाक संतोष दिवच्या एकाच मोनान एकाच कारचान तुझे मुखार आमी येता एकाच मोनान एकाच कारचान तुझे मुखार आमी येता. बापाची पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. कबडीनो आयचे मीस दिनवासनेच्या मनान भेटयता रोजारिया सांतूस तिच्या ते सवपासत आनी आमच्या दरेकल्याचे ते सवपासत मागया. तेच बरोबर आयज आपलो जल्म दीस पाळटा मार्ता ब्रागांझा आनी एडविन मेंडीस तांचेर देवाचो आशिर्वाद देवाची कृपा आमी मागया. तशेंच आमी मागता एंथनी बारेटो हाच्या आत्म्या पासत देवान ताका सासणेक सूख दिवंक मागया. शुभ वर्तमानांत आमी आयकता जेजू आरकाराक बरो करता. दुयेंत जावप हें सगळ्यांच थंय घडटा पूण जेजू बेकोवणी दिताली न्हयच फकत कुडीची पूण आत्म्याची. कांय फावटी पातकाक लागून आमी चुकीक लागून आमी पातकान पडटा तेन्ना जेजू आमची पातकाय बक्षिता आनी स्पिरिच्युअल हिलींग भितरली बेकोवणी आमकां दिता. मागया त्याच देवा लागीं आमची पातकां बोगस म्हूण कसलीय तर असली आमकां पातकाची आर जाल्यार जे भाशेन ताणें आरकाराक बरो केलो आमकांय बरी कर म्हूण मागया. आनी आमचे चुकीचे बोगसणे मागून सगळें बरोबर म्हणया. हांव पातकी सर्पदेवा देवाक आनी तुमकां बाबा बडयलो म्हजो ज्ञान विचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धर्म बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बरो अपराध. अशे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं उलयत करात मागता. सर्पदेवा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोमिया काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर सोमिया काकूत कर. प्रार्थया देवा आमच्या बापा तुजी भुरगीं आमकां करून उजवाडाची भुरगीं जावच्याक तुवें आमकां आपयलें. खोटेपणाच्या काळोखांत आमकां बुडूंक दिवं नाका. बगर तुज्या स्वताच्या उजवाडांत आमकां सदांच येशें कर. आमच्या सगळ्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो बरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेले वाचप. त्या दिसांनी देवान अब्राहमाची परीक्षा करून म्हणले, अब्राहम अब्राहम. ताणें जाप दिली, हो पळय हांगा आसा. देवान आनीक एकदां म्हणलें,
तुज्या एकल्याच अपुरबायेच्या पुताक इजाक घे आनी मोरया गांवांत वच. थंय हांव तुका दाखयतलो ते दोंगरार, तूं म्हाका ताचो योद्ध भेटयतलोय. दुसऱ्या दिसा भोव सकाळीं उठून आब्राहामान आपलें गाडू तयार केलें आनी आपणा बरोबर दोगां सेवकांक आनी आपल्या पुता इजाकाक घेतले. ताणें योद्ध भेटोवंक जोडो फोडलो आनी देवान दाखयलोले सुवातेर वचून तो वाटेक लागलो. तिसऱ्या दिसा आब्राहामान दोळे उबारले आनी पयस सावन ती सुवात देखली. तेन्ना आब्राहाम आपल्या सेवकांक म्हणलें, गाडवा घेवन तुमी हांगाच रावात. हांव आनी म्हजो पूत मातशे मुखार वेतांव आनी थंय देवाक भोसोन तुमचेशी परततांव. उपरांत योद्ध भेटोवंक जोडो जाय आसलो तो घेवन आब्राहामान इजाकाचेर दिलो. मागीर आपल्या हातांनी उजो आनी सुरी घेतली आनी दोगूय बरोबर वाटेक लागले. वाटेर इजाकान आपल्या बापायक आब्राहामाक म्हणलें, पाय. आनी पायन विचारलें, कितें जाय पुता? पुतान म्हणलें, पळय, उजो आनी जोडो तर आमचे लागीं आसात, पूण येवन भेटोवंक मेंढरो खंय आसा? आब्राहामान जबाब दिलो, म्हज्या पुता, येवन भेटोवंक देव एक मेंढरो मेळोसो कोत्तलो. मागीर दोगूय आपली उरलोली वाट तांकूंक लागले. देवान आपणाक दाखयलोले सुवातेर पावतोच आब्राहामान थंय एक वेदी तयार केली आनी ताचेर जोडो मांडलो. उपरांत ताणें आपल्या पुताक इजाकाक बांदलो आनी ताका वेदीचेर जोडवा वयर दवरलो. मागीर आपल्या पुताचो योद्ध करूंक हातान सुरी घेतली. तेन्नाच सर्वेस्पराच्या दुतान स्वर्गार थावन उलो मारून म्हणलें, आब्राहाम, आब्राहाम. ताणें जाप दिली, हो पळय हांगा आसा. देव दुतान म्हणलें, तुज्या भुरग्याचेर हात उखलू नाका आनी ताका कांयच वायट करूं नाका, कित्याक तूं देवाक खरेंच भियेताय म्हूण आतां म्हाका सारकें गमलें, कारण तुज्या एकल्याच पुताक म्हाका भेटोवंक तूं फाटीं सरलो नाय. तेन्ना आब्राहामान आपली तकली वयर काडली आनी फाटल्यान एका मेंढऱ्याक देखलो. ताची शिंगां एका जिलकुटाक शिरकोलोली. म्हणटच आब्राहामान त्या मेंढऱ्याक धरलो आनी आपल्या पुताचे सुवातेर ताचो योद्ध करूंक ओंपलो. ते सुवातेक आब्राहामान यावे आयरे मुणगे देव दिता म्हूण नांव दिलें. त्या पासत आयज पर्यान अशें म्हणटात, दोंगरार देव दिता. आनी एकदां सर्वेस्पराच्या दुतान स्वर्गार थावन आब्राहामाक उलो मारून म्हणलें, म्हज्याच नांवान हांव सोपूत दितां. असो उलयता तो सर्वेस्पर. तुवें हें केलें आनी तुज्या एकल्याच पुताक म्हाका भेटोवंक फाटीं सरलो नाय देखून तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलो आनी अंत्रोला वेल्या नोखेत्रां पोरी आनी दर्याच्या वेळेर आसा ते रेवे पोरी तुजी सोसोत हांव वाडयतलो आनी तुजी सोसोत आपल्या दुस्मानाचे दारवंटे आपल्या ताब्यांत कोत्तली. आनी तुवें म्हजी आज्ञा पाळ्ळी देखून तुजे संस्थी वरवीं प्रितुमेच्या सर्व राष्ट्रांचेर हांव आशिर्वाद घालतलो. आब्राहाम आपल्या सेवकाशी परतलो आनी ते सगळे बरोबर
बिरशेबाक वचूंक भायर सरले आनी आब्राहामान बिरशेबांत ठिकाण केलें. देवाचे उतर हे आमचो जबाब जिव्या मनशाच्या देसांत सर्वेस्पराचे नोंदरे मुखार आमी चलतल्या. जबाब जिव्या मनशाच्या देसांत सर्वेस्पराचे नोंदरे मुखार आमी चलतल्या. सर्वेस्पराच्या मोगान म्हजें काळीज बोलना, कित्याक म्हजी विनवणी ताणें आयकून घेतली. हांवें ताका उलो मारलो त्या वेळार ताणें म्हाका रोखडोच कान दिलो. जबाब जिव्या मनशाच्या देसांत सर्वेस्पराचे नोंदरे मुखार आमी चलतल्या. मरणाच्या फासांनी म्हाका वेदो घालो, नरकाचो आकांत म्हजेर आयलो. कोती दुखींत हांव बुडलोलो. तेन्ना हांवें सर्वेस्पराचें नांव घेतलें. सर्वेस्पर म्हाका निवार. जबाब जिव्या मनशाच्या देसांत सर्वेस्पराचे नोंदरे मुखार आमी चलतल्या. सर्वेस्पर प्रमाणीक आनी दयाळ, आमचो देव माये मोगान बोल्लोलो. सर्वेस्पर साद्या बोळ्याचो आस्कारी. हांव निराधारी आसलो, ताणें म्हाका वाटयलो. जबाब जिव्या मनशाच्या देसांत सर्वेस्पराचे नोंदरे मुखार आमी चलतल्या. ताणें म्हाका मरणांतलो वाटायला, दोळ्यांतलीं दुकां पुसून काडल्यांत आनी आड्डून पडोना जावंक म्हजीं पावलां राखल्यांत. जिव्या मनशाच्या देसांत सर्वेस्पराचे नोंदरे मुखार चलतलो. जबाब जिव्या मनशाच्या देसांत सर्वेस्पराचे नोंदरे मुखार आमी चलतल्या. उद्गार सर्वेस्पराक जोय जोय. देव बाप आसलो जेजू सोबें कुर्सार. आपले बेगींत परतून घेवच्याक संवसार. मनशाक आपले बेगींत हाडूंक आतां दोयेन ताणें आमची आदीन केला. सर्वेस्पराक जोय. सर्वेस्पर तुमचे सगळे आसूं. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू दुसरी होड्यार चडलो आनी पोलतोड मारून आपल्या नोगरांत आयलो. त्या वेळार आंथरुणार पडलोल्या एका आरकाराक जेजूशी खाटीर घालून हाडलो. तांचो भावार्थ पळोवन जेजून आरकाराक म्हळें, भियो नाका पुता, तुजीं पातकां भोगसली. आनी हें आयकूना फुडें थोड्या शास्त्र्यांनी आपणा भितर म्हणलें, हो देव निंदा करता. तांची चिंतना ओळखून जेजून म्हळें, तुमच्या मनांत अशें वायट कित्याक चिंतात तुमी? तूं रातलें खंयचें ओदीक सोंपें तुजी पातकां भोगसल्लीं म्हणूंक, वो ऊठ आनी चल अशें म्हणूंक? मनशाच्या पुताक संवसारांत पातकां भोगसूचीच पदवी आसा म्हूण तुमकां दाखोवन दिवंक? तांकां दाखोवन दिवंक ताणें आरकाराक म्हणलें, उठ, तुजी खाट घे आनी घरा वच. आनी तो उठलो आनी आपल्या घरा गेलो. हें पळोवन लोक भियेलो आनी मनशाक असली पदवी दिल्या देखून देवाक तांणी वाखाणलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. बाबा भयणीनो, एका आरकाराक ताचे इश्ट जेजू सोशी घेवन येता. आनीक दुसरे शुभ वर्तमानकार हीच खबर सांगता, कुडींत गोगडास आसतलो. वयर पाटासार तांकां व्हरता ह्या आरकाराक आनी वयले पाटास उकडून ह्या आरकाराक सोकला देंवयता म्हणून.
कित्याक जेजूस सोशी जायती केट पडलेली लोक आसलो हाका लागून ह्या आरकाराक वयता आनी देंवयता. पूण कितेंय जावं ह्या आरकाराक ते ताचे इश्ट जेजूस सोशी व्हरता. तांकां आमंत्रण नासलें जेजूस सोशी हाडूंक. पूण आदल्या काळार जुदेवाच्या ह्या काळार जंय एक राबाय टिचर शिकोवपी आसतालो थंय त्या घरांत वचूंक कोणेंय तो शिकोवपी थंय आयलोलो आसा जाल्यार राबाय थंय आयलोलो आसा जाल्यार कोणाचें आमंत्रण नाका आसलें त्या घरांत वचूंक. कोणेंय वचूं येतालीं. आनी जेजूची खबर तर सगळ्याक शिपडलेली. हे आरकार ताका घेवन ताचे इश्ट येता. पयले स्वातीर बाबडीनो आमी पळयता ह्या ताच्या इश्टाचो भावार्थ. ह्या इश्टाच्या भावार्थाक लागून ह्या आरकाराक ते घेवन जेजूस सोशी येता. असले इश्ट आसप म्हणल्यार बागी. आयज काल आमी पळयता जायते इश्टाक जेजूस सोशी व्हरचे सुवातेर आनी खंय दुसरे कडेन व्हरता. हो दुसरी बोध दिता. तांचें मन बदलता. पूण ह्या आरकाराचे इश्ट तांचो व्हडलो भावार्थान आपल्या इश्टाक जेजूस सोशी व्हरता. दर एकल्याक आमकां ही पयली शिकवण जेजूस सोशी दुसऱ्याक व्हरूंक. आनी जेजूस सोशी व्हरूंक आसा थंयच आसतना आडकोडी पयस काडून आमी पळयता आमच्याच घरांनी थोडे फावटी भुरगीं तरणाटीं तेच करूंक सोदिना. पूण आवय एक देंगसो घालता आनी म्हणटा तुकाच दवर ह्या वेळार तेच जावंकूच जाय सगळ्यांक टी व्ही पळोवन आनी कितें कर. आवय भुरग्यांक जेजूस सोशी व्हरता. असले सोयीक आमकां जायते मेळटा जेजूस सोशी दुसऱ्याक आमकां व्हरूंक. ही पयली शिकवण. दुसरी बावडीनो जेजूस सोशी ताका हाडलो तेन्ना तो जेजू ताका म्हणटा भिवू नाका पुता तुजीं पातकां भोगसलीं. आरकारान सांगूंक नासलें आपूण पातकी म्हणून. आरकारान दाखोवंक नासलें आपूण पातकाचें भोगसणें मागूंक आयला म्हणून. तो आयलोलो आपली आड जाल्या ती बरी जावंक. पूण जेजू ताका जबाब दिता म्हणटा तुजीं पातकां भोगसलीं. त्या काळार जायते फावटी असली कसलीय पिडा जाली जाल्यार जावं लेपराची जावं आरेची लोक समजतालो तो पातकी आनी पातकाक लागून असलें ताचेर आयलां म्हणून. आनी खऱ्यांनीच जेजू ताची पातकां पयलीं बक्षिता. जेजूक अदीक गरज आसली ह्या मनशाची भितरलें जिवीत बदललेलें. स्पिरिच्युअल हिलींग नॉट ओन्ली एक्सटर्नल हिलींग. कांय फावटी जायतो लोक हांगा थंय धांवता फिजिकल हिलींग हें गरजेचें. आनी बरो जाल्या उपरांत आपलें आदलें जिवीत ओत्मीक जिवीत तशेंच उरता. जेजूक अदीक गरजेचें म्हणटा तें भितरलें जिवीत. तुजीं पातकां भोगशिल्लीं म्हणटा. जेजू ताका भितरल्यान पयलो बक्षिता. ताका परत नितळ करता. ताका स्पिरिच्युअल हिलींग दिता. हिलींग कॅनॉट बी एंड इन इट सेल्फ. स्पिरिच्युअल हिलींग शूड बी द मिन्स फॉर एवरीथींग. म्हणल्यार भितरल्यान भोगसण्याची चाल जेजू ताका दिता आनी बक्षिता आनी ताका परत ही भितरली घटाय दिता. आमकांय बाबडीनो कुडीची पिडा कसली आसता जाल्यार बरेंपण मागतना त्याहून भितरल्यान आमकां पयलीं नितळ कर म्हूण मागूंक जाय. पातकां बोगस म्हणून आनी चुकी आमच्यो आसा जाल्यार बोगस. आनी तिसरे स्वाती बाबडीनो तांची चिंतना वळखून जेजू तांकां म्हणटा तुमच्या मनांत अशें वायट कित्याक चिंतात. आमचें भितरलें जिवीत जेजूक पयलेंच तावें. आमी कितें चिंता कितें करता कितें येवजिता मांड्यो कसल्यो आमच्यो गरजो कसल्यो आमच्यो जेजू जाणा. थोडे फावटी आमी मागच्या आदींच जाणा. आमचें मन जावंक जाय कितें दिनवासणेचें मन. देवाक आमी दिनवासता. चिंतना आमची देव पारखिताच. म्हणटच देवाक आमच्यांनी फटोवंक जायना. ही तिनूय वस्तू आयज आमच्या मनांत धरया. बरे सुवातेर दुसऱ्याक जेजू सोशी व्हरूंक. दुसरे सुवातेर आमकां भितरली पेखोवणी मागूंक. आनी तिसरे सुवातेर देव आमची चिंतना वळखता म्हणटच आमी देवाक अदीक मनांतल्यान काळजांतल्यान लागीं सरूंक.
सर्वेस्परा सृश्टीच्या रोसणार आमी तुका दिनवासता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो उलो आमी तुका भेटयता. प्रितमेन दिलान मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो उलो जातलो. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रोसणार आमी तुका दिनवासता तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाखांचो सोरो आमी तुका भेटयता. दाख वालीन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मीक पिवण जातलो. म्हज्या बाबा कडेन म्हजें तुमचें बलिदान सर्प विदा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. प्रार्थुया. देवा तुज्या संस्कारा वरवीं तूं आमकां तुजें जिवीत आनी बोळ दिताय. देखून ह्या संस्काराक फावो तसली जावं आमची भक्तीची सेवा ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमची सवी आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीधरांनी सासणाच्या देवा सर कड्यान सर कांय जेजू क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरमतांव जिव्या बाबार्थान ताचें पुनर्जीवनपण परगट्टा. तीर बोरवाशान ताचे मोहिमेवंत येण्याक ओतरेकता. देखून आतां देवदूत आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 बलबरांचो सर्वेस्पोर तो स्वर्ग आनी संवसार भरला दिशा सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सर तुका सर. बाबा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कश्ट मरण सुखवेचे आनी ताणें उलो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे प्रसाद समर्पणची. तेच परी जेवण जातूच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी आपलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची खास नव्यानी सासणेक कोराराचें रगत पातकाचें बोक्षणे मेडच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत तें वारोतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. पयलो उद्गार दिवन बाबार्थाचो गोठ परगटुया. सोमिया जेजू तुजें मरण आमी समरमता. तुजें पुनर्जीवनपण आमी परगट्टा. तुजे येण्याक आमी ओतरेकता. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता. नवो जिविताचो उडो आनी सोडवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यन बापा फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे यादलिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवाचो धरून मेल्यात ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर.
तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरचुडीत मुखार मोड पळोवन फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया करून आमी मागता. तुजो आशिर्वाद आयज वाडदीस समारंभतल्या मार्ता ब्रगांजा, एडविन मॅन्डीस आनी हेर दुसरी आपलो वाडदीस समारंभता तांचेर तुजो आशिर्वाद उतय म्हूण आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माई संगाती भाग्यान धर्मता आनी सर्व काडीन तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान जेजू आपल्या इश्टांक घेवन शिसांक घेवन बरोबर वेतालो तेन्ना शिसांनी जेजू लागीं मागलें आमकां मागणें करूंक शिकय. आनी जेजून आपल्या शिसांक आपल्या इश्टांक बाप कोण तो बापा चडशी पावूंक तांकां बापाची समजणी दिवंक पावलो. जे भाशेन आरकाराच्या इश्टांनी आरकाराक जेजू चडशी व्हेलो. हें प्रार्थना म्हणटना जेजून शिकयलेलें आमकांय असलेंच मोन आनी काळीज दी म्हूण मागली. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां वगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सडवंडरा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरे भाशेन वतरेकता. तर आमकां तुज्या उदारकाक वतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोनिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. सोनियाची शांती सदां काल तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. ही देवाची शिळी संवसाराचे पाप काटाती. शिळेच्या जेवणाक आपयल्ली आमी सुभागी.
स्वामी म्हणटा बाबा तांचे पासत हांव मागतां ते सगळीं आमचे सवे एक जावं आनी अशें तुवें म्हाका पाठयलाय म्हूण संवसार विस्वास धरो. प्रार्थना. सर्वेस्पर आमच्या बापा जेजूच्या कुडी रोगताचें बलिदान आनी जेवण तुज्या जिवान आमकां बरो. हे परी सदां तुका मोगान एकवटून सासणांक तोखता तसलो फळ आमी काडूं. हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवी आसूं. सर पदविदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो. वचून यात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. कायनाफ्रांक F24. Co con moci seva corta, tanemos o patlau corzo, zoiatum sodoniasa, toia solo se foc mozo, zo con moci seva corta, tanemos o patlau corzo, zoiatum sodoniasa, toia solo se foc